सर, कावेलोसी गांवांत हे दिसान जायतें डिस्ट्रॅक्शन जालां आनीक जायतें लँड फिलिंग मॅंग्रोव्स काट केले. हेजे तुगे कितें से सर? चोय पयले सुवातेर मरे आज हो बीजेपी सरकार गोंयभर असो करिता आनी उंच जोरी तरी व्हडयो जर सारको ना जाल्यार सकयल आनी सगळें कितें जातलें. मुखावयल जोत तशें फाट जोत म्हणून आहा. सो मुखावयल जोत जें आहा गोंयचें आज हें सगळें डिस्ट्रॅक्शन करिता. सो ग्रासरूट लेवलाचेर आतां कोण कोणूय भायले येताय इन्व्हेस्ट कोताय. आमगे गोंयकार कोण कांय कोनाय. गोंयकारांक रोस ऑमलेट घालपा जाय जाल्यार केळशी जर तर रोस ऑमलेट घालपा जाय जाल्यार ट्रेड लायसन्स मेळपा ना. आनी जर तर हे भायले आहाय जाल्यार हे सगळें कोता येता. सो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लायज वेअर. डज इट लाय विथ द MLA? इफ येस, वी आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांवें असेंब्ली क्लियर सांगलो, PDA अंडर जो आमदार आहा तेका PDA अंडर तेका रायट आहा जो प्रोजेक्ट येता तो करपाक. आमकां एज अ MLA पंचायती अंडर आमकां कांयच इन्फॉर्मेशन येना. इन द असेंब्ली हांवें मागलो आहा, एडवोकेट कालुसानूय म्हणलो हांवें, आमगे शेजराचो जर प्रोजेक्ट येता आमकां कोण. सो हे सगळे प्रोजेक्ट येयले म्हणटरी तांकां उदो ना, तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, तांकां लायट ना, आनी तांकां लायट ना उदो ना म्हणून मागीर आमदारा बरें येताय. सो मुगे एकूच म्हणें हें सगळें जें इलिगल डेव्हलपमेंट जाता. हांवूय संवसार भोंवला, 19 वर्सां हांवें बोटीर काम केलां. हांवेंय चोयलें बिल्डींग बांदलोली, बिचार बिल्डींग बांदलो हांवें. कुरासांव म्हणटाय थिंग गेलो जाल्यार सारके एडे दोडेर तुगे बिल्डींग हाय, हॉटेल हाय. पूण तेंगे कायद आहा ते भाशेन एलाव कोता. हांव भायल गांवांत भोंवलो, हांव तारवटी म्हूण आनी कुरासांव भोंवलो आनी बहामास भोंवलो आनी USA भोंवलो आनी थिंग बिचाचे बिल्डींग आहाय म्हूण म्हज्यान आज मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी बिचाची बिल्डींग बांदपा जायना कित्याक हिंग कांयच ना. आनी बिचाचे बिल्डींग बांदपा जरी तरी सगळ्यां जाय आनी शेतां जर तर बिल्डींग बांदपा जाय आनी शेतां हॉटेल आनी रेस्टॉरंट घालपा जाय कुंदादी जमनीचेर कितें करूं जाय जाल्यार कायदो आमी चेंज करूं जाय. असेंब्ली बसोवन कायद चेंज करूं जाय. बहामास अमेरिका कायद आहा ते भाशेन हिंग चेंज करूं जाय आनी कायद चेंज करून आमी हे सगळे डेव्हलपमेंट करूं जाय. आनी जर तर कांय चेंज करपाक कापासितात आमको ना जाल्यार डेव्हलपमेंट अशें करून इलिगल करपाक आमी अलाउड दिवपा नाय. आनी भोव कोण भायले जरी तर हिंग डेव्हलपमेंट अशें करून कोताय जाल्यार आमी मागीर आमकां केसो धंदो. आमी धंदो म्हणटाय तो उंच करपाचो. भायले जरी तरी आमी अलाव केले, इलिगल अलाव केले. वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट इलिगल डेव्हलपमेंट. सो आय थिंक टुडे इट इज अ व्हेरी क्लियर थिंग. हांवें आमगे जायत पाट फोन कोताय म्हाका. पयर सकयल हांव एक पाट फोन उबारपाक चुकता, हांव तांकां फोन करता हें जाता ते घोडे उबा नाय. पूण एक क्लॅरिटी आहा थिंगा केडशे गांवांत हॉल आनी पेट्रोल पंप घोडे येतो अशें म्हूण शेतां हुस्को आहा. हो पेट्रोल पंप येताय म्हूण आमकां कोणें सांगिल्लें ना आनी हॉलूय येता म्हूण कोणें सांगिल्लें ना शेतांत. आनी शेतां पेट्रोल पंपूय घालूंक जायना आनी हॉलूय घालूंक जायना. हें सगळें इलिगल. आनी जरी तरी हॉल आनी पेट्रोल पंप जर तर शेतांक घालपा जायो जाल्यार कायद चेंज करपाचो. सद्या कायद ना आनी कायद ना म्हणटरी तें अलाउड ना आनी अलाउड ना जाल्यार आय एम द मोस्ट वोकल पर्सन. आज हो सरकार तेंकां मुखार घालन हें डिस्ट्रक्शन करिता. मुगे फकत एकूच रिक्वेस्ट गोंयकारांक, चतूर रावात. 4.5 वर्स हांवें मुगे कंप्लीट केलोय. 6 म्हयन्यान इलेक्शन आहाय. हें इलेक्शन गिमीक आनी हितू कांय ना. हें कोणा मोग ना. म्हाका सदां इलेक्शनाक एनवायरमेंट शूड बी द फर्स्ट टॉपिक. जे कोणें शेत पुरोयलें ना, जे कोणें शेतां गेस्ट हाऊस बांदिल्लो ना, जे कोणें रस्त्या सेटबॅकां गेस्ट हाऊस बांदिल्लो ना, जे कोणें गेस्ट हाऊस रस्त्या सेटबॅकां आहा ते रेग्युलरायज केलो ना, जे कोणें इलिगल घर बांदून गेस्ट हाऊस केलो ना, जो कोण गेस्ट हाऊसा इलिगल एक्टिविटी चलयना, जो कोण शेतां इलिगल एक्टिविटी चलयना, असो मनशांनी म्हाका दिसता इलेक्शनां मुखार सरना. आनी लोकांक हें एक्झाम्पल घेवन इलेक्शनां वचूं बरें. आज कोणूय कितें डिस्ट्रॅक्ट करता, कोणूय कितें करता. सो आय थिंक टुडे आवर अजेंडा इज व्हेरी क्लियर. We do not want the BJP in Ganaulim constituency. And we all have to be united. And we do not want Navelim model to be repeated here in Ganaulim constituency. Let us together make sure that things are correct. I am sure that I have cleared my stand very clearly. जे डिस्ट्रक्शन जाता ते डिस्ट्रक्शन हांव एगेन्स्ट आहा. भाटी कावेलोसीम गांवांत भाटी जेन्ना रोड बांदलोलो हांव त्या दिसा असेंब्ली आहा 24 या 25 जुलयाचे गेल्या वर्सा 2025 आनी हांव असेंब्ली आसतना म्हाका मेसेज धाडल्यो ह्यो जाताय म्हणून.
आनी त्यो मेसेजी थिंगसोन रावन हांवें बाणाले असो मेसेज धाड लेटर रेडी कोन लंच ब्रेका लेटर रेडी कोन स्टॅम्प मान आनी थिंग सायन मान इनवर्ट केलो. सो दिस इज माय कमिटमेंट टुवर्ड्स माय लँड. हांव भायर सोन येवं ना, हांव कारवारच न्हू, हांव गोंयचो. आय एम फ्रॉम हियर, आय हॅव नॉट कम फ्रॉम कारवार. आय एम फ्रॉम हियर, आय एम फ्रॉम कार्मोना. आमी हिंगाचे. आम कारांबोली 1832 मुगे शेपाय गे 1832. सो माय ग्रास रूट्स आर फ्रॉम गोवा. आणि वय आय एम प्राऊड 1832 आजो तर मुगे ग्रास रूट्स कारांबोली आसले आनी कारांबोली सोन थिंग प्ले गेल म्हूण आमी करमण येयले. आमी 1832 आसून गोंयान. सो दॅट मीन्स माय ग्रास रूट्स आर गोवन. आनी हांव गोंयकार म्हूण मुगे जमीन सांगता. आनी आय एम प्राऊड टू बी अ गोवन एंड आय एम प्राऊड टू प्लेज. हांवें रिव्हर सालाचे प्लेज गेलो, हांव मुगे शेतांचे प्लेज घेता, हांव मुगे जमनीचे प्लेज घेता. आज लोकांनी म्हाका 5 वर्सां हो मॅन्डेट दिलो. हे 5 वर्सां हांवें मुगे पावर जो आहा तो मिसयूज केलो ना. आणि मुखार जी वाट आहा पावर विथआउट मिसयूज आय विल मेक शुअर आय विल बी टुगेदर टू मेक शुअर टू प्रिझर्व गोवाज लँड. जय हिंद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.